राज्यात पीएचडी केल्ले 65 जाण बेरोजगार आसात, जाल्यार 12वी जाल्ले वट्ट 38,122 जाण बेकार आसात। ताचे उपरांत 31,793 जाणांनी पदवी घेतिल्ले घरा बेकार बसून आसात। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विधानसभेत विचारिल्ल्या लेखी प्रस्नाक कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी जाप दिल्या। गोंयांत मोठ्या प्रमाणात मराठी चित्रपट लोक पळयतात, मात गोंयांत मराठी चित्रपट कमी प्रमाणात प्रदर्शित जातात। राज्यात मराठी चित्रपट मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शित करपा खातीर यत्न करचे, तशेंच गोंयच्या कलाकारांक मराठी चित्रपटात अभियानाची संद दिवची अशें उलोवप मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें। 14व्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। भाजपान स्थलांतरीत मतदारांक मतींत दवरून अनधिकृत बांदकामां नियमित करपाचें विधेयक मंजूर केला असो आरोप गोंय फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायान सरकाराचेर केला। येवपी विधानसभेक गोंयकार भाजपाक मतां दिवचे नात, देखून स्थलांतरीत मतदारांक आकर्षित करपा खातीर हे विधेयक पास केला अशें विजयाचें म्हणणें। गोंयांत उबर एपा वरवीं बेकायदो भाडी मारपाच्यो 4 घडणुको येरादारी संचालनालयान नोंद केल्यात। तातूंतली 2 प्रकरणां फुडले कारवाये खातीर राज्य येरादारी प्राधिकरणाक धाडल्यात। तातूंतले 1 दाबोळे विमानतळाचेर जाल्यार उरिल्लीं प्रकरणां मोपा विमानतळाचेर नोंद जाल्यात अशी माहिती येरादारी खात्यान दिल्या। मायनिंग लिजात येवपी लामगांव सयत मुळगांव आनी अडवलपाल वाठारांतल्या घरादारां सयत शेतां भाटां आनी देवळां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडची, तेच बराबर सीमारेख निश्चित करची अशी मागणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी केल्या। वाऱ्यार पडिल्ल्या कामगारां सयत मायनिंग पिडेस्तांक न्याय दिवचो, बेरोजगारी हो सद्याचो व्हड प्रस्न लोकां मुखार आसा। बेकारीचेर उपाय काडपा खातीर बेरोजगारी विशीं धोरण आसपाक जाय अशें दिवचले जाल्ले बसकेत शेटये उलयतालो। सत्तरीच्या वाळपय जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या जमनीच्या वादाची न्यायालयात केस सुरू आसा।
हाका लागून सुमार 350 विद्यार्थ्यांक गरजेच्यो सुविधा दिवपाक आडखळ निर्माण जाता। डबल इंजिन सरकारान हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पालकांनी केल्या। मोर्जे दर्यादेगेर आशिल्ल्या व्हाळांत दिसान दीस कोयराच्यो राशी वाडत आसात। लागसारचेच हॉटेलकार ह्या व्हाळांत कोयर हाडून उडयतात अशें थळाव्यांचें म्हणणें। हे विशीं प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन कागाळ करून लेगीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान अजून मेरेन कित्याक कारवाय करूना अशे साबार प्रस्न उपरासपाक लागल्यात। हॉटेलाच्या घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन ह्या व्हाळांनी सोडल्या अशें थळावे सांगतात। देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष घालून बेगोबेग प्रस्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करीत आसात। गोगोळ हाऊसिंग बोर्ड वाठारांतल्या देवळाच्या तळयेंत फुडल्या वर्सा सावन पीओपीच्या गणपतीच्या मुर्त्यांचे विसर्जन करपाक परवानगी दिवचे नात असो निर्णय ऋषिरंबा राखणदार देवस्थान समितीन घेतला। ह्या वर्सा पीओपीचे गणपती विसर्जन करप्यांकडल्यान 500 रुपया दंड आकारतले अशी माहिती देवस्थानाचो खजिनदार दुर्गेश शिरोडकार हांणी दिली। फोंड्या फर्मागुडी वाठारांतल्या कांय विद्यार्थ्यांनी रॅली काडिल्ल्याचे व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्यान सद्याक चर्चेचो विशय जाला। फोंड्या येरादारी खात्यान गाडयो चलोवप्या आड चलन जारी केला, तशेंच गाडयेच्या धनियांक न्यायालयांत हाजीर रावपाचो आदेश दिला। ह्या वेळार विद्यार्थ्यांची गैरवागणुकेक लागून हेरांक त्रास सोंसचो पडलो, तशेंच कायद्याचें उल्लंघन केल्ल्यान येरादारी पुलीस निरीक्षक कृष्णा सिनारी गाडयेच्या धनियांचेर कारवाय केल्या। रक्षाबंधन म्हळ्यार भयण भावाच्या अतूट नाते सांगपी परब। ह्या दिसा भयण आपल्या भावाक राखयेचो धागो बांदून आपले रक्षण कर म्हणून मागता। गोंयांत हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात। भयणुलांनी आपल्या लाडक्या भावांक राखी बांदून तांचे तोंड गोड केले।
सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून दिल्लीच्या हरिनगर वाठारांत अचकीत वणत कोसळ्ळी। हे घडणुकेत 8 जाणांक दुर्दैवी मरण आयले जाल्यार कांय जाण जखमी जाल्यात। ही घडणूक घडटाच सुरक्षा पंगडान घडणूक थळार धाव घेतली। हाका लागून सरभोंवतणच्या लोकांक भय निर्माण जाला। दिसान दीस जावपी अपघातांचे प्रमाण उणे जावपाचे नांवच घेना। शेनवारा आंध्र प्रदेशाच्या प्रकासन जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 3 मरण आयले जाल्यार हेर 7 जाणांक दुखापत जाली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका लॉरीन व्हॅनीक धपको दिल्ल्यान व्हॅनीत आशिल्ल्या 3 मरण आयले। ह्या व्हॅनीत आशिल्लीं खंय तिरुपतीक वतालीं। दुखापत जाल्ल्यांचेर सध्या उपचार सुरू आसात। नितळसाण आनी अन्नाच्या दर्जाचेर अन्न आनी वखदां प्रशासन खातें देखरेख दवरता। फकत धाडी घालून तांकां त्रास दिवपाचो आमचो कसलोच उद्देश ना। जर एखादे सुवातेर बरें अन्न मेळना तांणी एफडीए कडेन कागाळ करची, अशी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें। कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी प्रस्न विचारिल्लो, ताका मंत्री विश्वजितान जाप दिल्या। दिसान दीस उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। शेनवारा दिल्लीच्या आनंद विहारात आशिल्ल्या कॉस्मोस हॉस्पिटल इमारतीक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली। ह्या घडणुकेत एकल्याक मरण आयलें। उजो लागताच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार पावून उजो पालोवपाचो यत्न केलो। उजो नेमको कसो लागलो तें मात अजून स्पश्ट जावना। मडगावचे रवींद्र भवन बंद आशिल्ल्यान कलाकारांचेर हावळ आयल्या। सांस्कृतिक केंद्र आशिल्ले रवींद्र भवन सांबाळपाक सरकाराक अपेस आयला, अशी खर टिका एल्विस गोमसान केली। हे भवन परतून सुरू करपाक सरकार यत्न लेगीत करिनात अशें ताचें म्हणणें। सरकारान ह्या प्रकारान लक्ष घालून कलाकारांक अर्थीक मजत करची, नाजाल्यार रवींद्र भवन परतून सुरू करचें, अशी मागणी गोम्स हांणी ह्या वेळार केली।
पर्यटनाक चालना मेळटा जाल्यार कर्नाटका प्रमाण राज्या 1 वरा मेरेन गोंयांतल्या रेस्टॉरंटांनी, शेकांनी आनी लग्न सुवाळ्यात संगीत वाजोवपाक परवानगी दिवपाचो यत्न सरकार करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. मात पर्यावरण मोग्यांच्या विरोधा खातीर हे विशयाचेर निर्णय घेवपाक मेळना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हे विशीं आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत प्रस्न मांडिल्लो. फाटल्या 8 दिसां सावन मडगांवच्या पोस्ट ऑफिसांतलो सर्व्हर डावन आशिल्ल्यान लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. कितलेशेच लोक वरांची वरां लायनीक उबे राविल्ले दिश्टी पडटात. हे विशीं संबंदीत अधिकाऱ्याक जाप विचारपाचो यत्न केल्लो, मात तांच्यांनी सारकी जाप दिवंक नाशिल्ल्याचें रॉक पिंटो सांगता. प्रशासन हो प्रस्न केन्ना सुटावो करतले आनी लोकांक केन्ना योग्य सेवा मेळटली अशे साबार प्रस्न लोक उपरासपाक लागल्यात. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष घालून ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करीत आसात. बेंगलोर पुलिसांनी धाड घालून 51 ग्रामाचे MDMA सयत 7 मोबायल फोन्स, SUV गाडी आणि 11,990 रोख रक्कम जप्त करून 4 जाणांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बेकायदेशीर रितीन हे 4 जाण MDMA विकपाचो यत्न करताले. फुडलो तपास सुरू आसा. सेगीत पडपी पावसाक लागून उत्तर प्रदेशातल्या गंगा न्हंयच्या उदकाच्या पातळीत वाड जाल्या. गंगा न्हंयची उदकाची पातळी वाराणसींतल्या धोक्याच्या निशाण्याच्या लागीं पावल्या. अयोध्या शारांत सतत पावस पडपाक लागून सरयू न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडत आसा. तशेंच रस्त्याचेरूय भरपूर प्रमाणात उदक तुंबलां. मजगतीं फुडले कांय दीस उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. परत एक फावट साळगांव कळंगूट रस्त्यार परतून एक फावट ट्रक मातयेंत अडकलो. फाटले कांय दीस पयलीं पायपलायन दुरुस्तीच्या कामा खातीर रस्तो खणिल्लो. साबार फावटी ह्याच जाग्याचेर कितलेशेच अपघात घडले. फाल्यां खंयची वायट घडणूक घडल्यार जापसालदार कोण अशें म्हणून थळावे विचारपाक लागल्यात. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी दखल घेवची म्हणून मागणी जावपाक लागल्या.
अमेरिकेन सध्या कोरोनाच्या दुयेंसान मान वयर काडल्या। फाटल्या कोविड महामारी परस अंदू कमी दुयेंती आसात। चड करून सान पिरायेच्या भुरग्यांमदी हो कोरोना चड प्रमाणात मेळपाक लागला। थंडी, जोर, आंग दुखप ही कोरोनाची मुखेल लक्षणां। अशी लक्षणां जर कोणाकूय दिसून येत जाल्यार रोखडेंच लागसारच्या भलायकी केंद्रात दाखल जावचें। मुंबईत सध्या डेंग्यूच्या केसींनी बरीच वाढ जाल्या। हो डेंग्यू भुरग्यांमदी चड प्रमाणात सापडपाक लागला। फाटले कांय दीस पयलीं एका 7 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक डेंग्यूच्या दुयेंसान मरण आयलें। दोतोरांच्या म्हणण्या प्रमाण वेळार जर उपचार जाले ना जाल्यार मरण येवपाक शकता। दिसपट्टे कोरोनाचे दुयेंती हॉस्पिटलांत येतात म्हणून दोतोर सांगतात। दोतोरांचे सध्या उपचाराचेर प्रयत्न चालू आसात। हालीसराक लंग कॅन्सराचे दुयेंती वाडपाक लागल्यात। चड करून दादल्यांमदी चड प्रमाणात हो कॅन्सर दिसून येता। महत्वाची गजाल म्हळ्यार सोरो पियेनाशिल्ल्या आनी सिगार ओडी नाशिल्ल्यांचोय हातूंत आस्पाव आसा। अंदू वर्सा दादलो आनी बायलांक धरून 82,000 कॅन्सराचे दुयेंती सापडल्यात। फाटले 2 दीस सेगीत पडपी पावसाक लागून महाराष्ट्रातल्या वाशिम शारांत हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्या। डंगराच्या पावसान खवदळ काडल्यान रस्त्याचेर उदक तुंबला, तशेंच सगळे उदक घरांनी बी घुसलां। 2 मुखेल रस्ते बंद दवरल्यात। शारांतल्या लोकांक मुळाव्या सुविधांचोय उणाव जाला। सेगीत पडपी पावसाक लागून दिल्लीत भरपूर प्रमाणात उदक तुंबले। रस्त्याचेर उदक साचिल्ल्यान येरादारी करप्यांक आडखळ निर्माण जाली। रस्त्यार धोपरा इतलें उदक जाल्ल्यान दुचाकी घेवन वचप्यांची गैरसोय जाली। इतलेंच न्हय तर उदक लोकांच्या घरांनी लेगीत घुसलें। मजगतीं फुडले कांय दीस भरपूर प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या।